मोसेसाच्या श्रुती प्रमाणे ताची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें। कुस्मो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक पेटयलोलो जातलो। सर्वेस्पराच्या समोती बुरयलेल्या ह्या उतराचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या समोतीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडीचें ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचें येवन समोरूंक बालकाक जेरुसाल्याक व्हेलो। तेन्ना शिमाव नांवाच्या एका प्रमाणीक आनी भक्तिमोन मनीस जेरुसाल्यांत आसलो। तो इस्रायलाच्या नवसणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो। सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मोडचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें। तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समोतीची चाली प्रमाणे बालकाक जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो। तेन्ना ताणें तांकां आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशेंच तुज्या ह्या सेवकाक दुनियाक शांतीन आतां वचूं दी, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सणवण म्हजे नदरेन हांवें देखली। पोरसांक उजवाडायतलो प्रकाश तुजे पुरचेक इस्रायलाचो तुवें फावो केल्लो प्रताप आनी ताजे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवयक बापायक अजाप दिसतालें। तेन्ना शिमावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडटलीं आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचे आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमलां। हे वरवीं जायत्यांनी गुपीत चिंतना उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास विणटली। आझेराच्या कुलाच्या फोनालाची धूव आना नांवाची एक प्रवादीन आसली। ती उतराय पिरायेक पावलोली। लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्लीं। दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली। तिवूय तेच वेळार थंय पावून सोडून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसाल्याच्या सणवणेची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली। आनी सर्वेस्पराच्या समती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली आनी वर्सांनी वाडत भुरगो गोठ जायत वेतालो आनी जाणवायेन बरोवन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो।